प्रेज लॉर्ड हालेलुया. देवाक समोर आमी सांगता मेळोन गांधी परत एक दीस देवान आमकां फोव केल्या खातीर आनी आयच्या दिसा देवाचें उतर आमी थोड्यो संगती आमी जाणा जावंक प्रयत्न करया. ह्या वर्सा जायत्यो संगती आमी आयकल्यात, जायत्यो संगती आमी पळोवन आसा, पूण थोड्यो संगती आनीकय चड आनी चड आमी जाणा जावच्या खातीर आमी ह्या वेळार थोड्यो संगती नव्यो कितें आसा त्यो आमी आयकूंक प्रयत्न करया. आनी आज आमी पळोवंक येता लुकाचो वांजेल 6 अध्याय 30 आनी 5 वाक्यां. जुवांवचो वांजेल, लूक न्ही, जुवांवचो वांजेल 6 अध्याय 30 आनी 5 वाक्यां. आणि 4 म्हयने उपरांत लुवोवन पूण म्हूण तुमीच म्हणटात तुमी म्हणटात न्ही गे, हांव तुमकां सांगता, हांव तुमकां सांगता, तुमचे दोळे उबारून पळया, तुमचे दोळे उबारून पळया. पिकोवन धवी जावन लुवून एक तयार जाल्ली शेतां पळया. इल्लेशे देव आमकां सांगता कितें, तुमी धरणीर तुमची दिश्ट घालला इल्ले वयर पळया, इल्ले लुव पळया. पीक यथेश्ट आसा, ती पिकोवन रेडी जाली आसा, लुवून एक तयार जाल्या. पूण लुवोवन करतले कोण आसात? लुवोवन करतले आमी ह्या संवसारांत. देवान आमकां देवदूताचे कितले ल्हान कर्ण आमकां ह्या संवसारांत धाडला. तर आमी देवदूत सांगता मेळोन लुवोवन करूंक आसा जाल्यार आज कालच्या संवसारांत कितें पुरा घडटा, कितें पुरा जाता, ह्यो पुरो संगती तुमच्या गमनाक आसात. जायते हाच्या विशयांत तुमी देवाचें उतर हाच्या पयलीं आयकलां जावंक पुरो. पूण आतां म्हणटा तुमी जेजू क्रिस्त कित्याक म्हणटा, तुमचे दोळे वयर उबारा, तुमचे दोळे वयर उबारा म्हणटा. तुमचे दोळे उबारून पळया. पिकोवन धवी जावन लुवून एक तयार जाल्ली शेतां तुमी पळया. आनी लुवून एक तयार रावा म्हणटा. देवदूत सांगता मेळोन आमकां त्या लुवून एक तयार जावंक आसा. आनी ह्या संवसारांत कितें पुरा घडोवन आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी, आनी हाचे वयर आमी जैत व्हरूंक आसा ह्या संवसारांत. आनी त्या लुवणेक आमी तयाराय करूंक आसा. आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती आमी देवान आमकां सांगलेल्यो एक पटी आमकां गमनाक येना. एक पटी आमी जायत्यो रितीरेखता पुरा करता, पूण एका कानान आयकला आनी एका कानान भायर येता. काळजा भितर जर जगोवन जावची कृपाय ना, मतीन कसोवची कृपाय आमकां ना जाल्यार कितें फायदो ना मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून अरियक उतार तुमी आयकता जाल्यार, अरियक उतार तुमच्या जिवितांत तुमी वाचता जाल्यार, पळयता जाल्यार तें तुमच्या काळजान जगोवन दवरची कृपा जायचे, मतीन कसोवची कृपा जायचे. ना जाल्यार आमी अनितीक सरकून पडटले, वायटाक सिरकून पडटले. आमकां बचाव करूंक कोण येतलो? कोणीय ना. आमकां बचाव करूंक एकलो मात्र जेजू क्रिस्त मात्र आसतलो आमच्या सांगता. ताच्या सांगता आसल्यार मात्र आमकां बचावी खंडीत आसा. ताचे थंय सांगता ना जाल्यार खंडीत जावन आमकां बचावी मेळची ना मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून ह्या संवसारांत जायतीं गणितां ह्या वर्सांत हांव घडटलीं म्हणून जायत्या जाणांनी प्रवाद करून सांगले आसा. जायत्या तुमी देवाचें उतारी आयकलां. आमच्यांत आमींत एक 2-3 टॉक्स हाचे विशयान प्रिपेर करून तुमकां युट्यूबार घाल्ले आसात. पळया तुमी, आयकया आनी जागृत रावा. आनी जिवितांत बऱ्यो संगती आमी करूंक आमी प्रयत्न करया. लुवून एक तयार जाल्लीं शेतां आसात, आनी तीं शेतां आमच्या अधीन कोण देव खंयची दितात ती शेतांत आमी वावर करूंक आसा. कित्याक आमी ताचें शेत जावन आसा. लुवून एक तयार जाल्ल्या शेतांत आमी वावर करूंक आसा. लुवून एक तयार जाल्ल्या शेतांत आमी कामाक देवंक आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून आज आमकांच आमी प्रिपेर करचें, आमकांच आमी तयार करचें. आमकां खंडीत जावन आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करीचे मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून लुवणी आसा, पीक यथेश्ट आसा, पूण वावुराडी थोडेच म्हणून. देखून देवा कडेन मागा, बापा कडेन मागा. जाय तितले 6 वावराडी धाडूंक करचे आमकां. आमी आयकले 6 वावराडी जावन आमकां नेमक केला. 6 वावराडी म्हळ्यार देवदूत सांगता आमी वावर करूंक आसा. सुमी सांगता आमी वावर करूंक आसा. कोण बरं आमच्या मनीर तांच्या वयल्यान आमी वावर करूंक ताच्यान सांगता रावून. देखून आमचो वावर कंटिन्युएशन, आमचो वावर आमच्या जिवितांत आत्मीक तरान आमी काम करता जाल्यार आमकां रिटायर्ड ना. आमकां सगळ्यांक आमी काम करूंकूच आसा. तुजी प्राय कितली जावंक पुरो, तूं घरांत आसाय जावंक पुरो, पूण भितर बसून बरें कर, इंटरसेशन कर. काम करतल्या खातीर माग काम कर. कोण पुरा वावरांत आसात, कोण पुरा शेतांत देवल्यात वावर करूंक, कोण पुरा लिवून एक तयार जाल्ले त्या शेतांत वावर करूंक येता, तांचे खातीर मागा मोगाच्या भावा आनी भयणी. ते दळां खंडीत जावन
तुमी तुमकां इनाम दितलो वायटाच्या सक्तीचेर झूज मारूंक येतात. जायते लोक आज जायते मिनिस्ट्री चलते, जायते मिसांव जाती आसा, जायते संगती घडती आसात. मस्त संगती आमकां संवसारान जाल्ल्यो कळटा जाल्यार हत्मिकतारान बरेंपण जावचें आमकां कळोवन दी इल्लेशें. त्या प्रमाणे तुमी गमन दिया म्हाज्या भावा आनी भयणी. देखून आमच्या ह्या संवसारांत, आयच्या संवसारांत एक नवें जिवीत जिवंक जाय. आमकां लुवणेक तयार जाल्लें शेत आसा आमच्या मुखार, आमी लुवणेक वचोंक जाय. आमकांच आमी तयार करूंक जाय. लुवणेक तयार करता, शेत पिकल्या वेळार कितें करता, पयल्या कामगारांक सांगतात लुवणेक तयार करतात आनी कितें ताका जाय जाल्ली हात्यारां पुरा रेडी करतात, ताका जाय जाल्ले मनीस रेडी करतात वावोंक आनी ताका भातान बडोवंक पुरा रेडी करतात. ताका जाय जाल्ले मिशनरी आसा आजकाल, सगळें तयार आसा. जें तयार ना जाल्यार आमी लुवणेक तयार जाल्लें शेत आमच्या मुखार आसा, जर आमी तें तयार ना जाल्यार ते शेतांत असलें सगळें बी पाड जावन येता न्ही गे. कितें पुरा आमचो वारो आसा तो सगळो पाड जावन येता न्ही गे. कोण कारण हाका? कोण कारण? एक आत्म सयत पाड जावन असो नजो, एक आत्म नाश जावन असो नजो म्हणून जेजूची खुशी जावन आसा. हर एक आत्मे बचाव जायचे आनी ते हर एक आत्मे बचाव करूंक म्हाका आनी तुका देवान विसरून काडला मागण्यांत बळादीक जावच्या खातीर आनी बळादीक जावन मागोवंक आनी ह्या शेतांत वावर करतल्या खातीर. तुका शेतांत देवोंक जायना जावंक पुरो, पूण जाल्यार शेतांत देवल्या खातीर मागणे, तांचे खातीर माग ते दळा, ते ऑटोमॅटीक बरें करून ते काम करतले. तुज्या मागणे तांकां जैत दितले, तुज्या मागणे तांकां एक बोलवंत जावन पाठीचो कोणो ताका घट जाल्ले बरी जातले आनी तो काम करूंक मुखार सरतलो. हर एकल्यांक आमकां मागण्याची गरज आसा म्हज्या भावा आनी भयणी. आनी शेतांत वावर करतल्यांक मस्त जाणांक आमी मागोवंक जाय म्हज्या भावा आनी भयणी. देखून आज आमकां सांगता देवाचें उतर जर आमी वाचता जाल्यार माथेवाचो वांजेल 10वो अध्याय, माथेवाचो वांजेल 10वो अध्याय आमी वाचता जाल्यार 20 आनी 1, 20 आनी 2 वाक्यां आमच्या जिवितांत आमी हे आयकून पळोवया देवाचें उतर. भाऊ भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धरून दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडतली आनी तांचो जीव काडयतली. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेष करतली. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता कोण पुरा शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो, तो मात्र बचाव जातलो. देखून आनी मुखले काळ पळया आमी पळयता एबोनी जाल्यार क्रिस्मसाक जायते कडेन आमकां अडखळे आयल्यो. आमच्या राष्ट्रांत जावंक पुरो आमच्या प्रत्येक जावन आमच्या स्टेटान जाल्यार जायते कडेन क्रिस्मस सेलेब्रेशनाक अडखळ्यो गेल्यो जायत्यो. क्रिस्तांवांचेर दोगदोनी सोडून येते आसा. देखून आमी तयार ना जाल्यार कितें जातलें? आमी बेश्टें तरी त्या दोगदोनीक वळख जायचें पडटलें. आमी तयार जावंक आसा. आमी एकामेका पळया धरून दितले म्हणटात. भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धरून दितलो. भुरगीं आपल्या आवय बापायचेर उपराडटलीं. आजू आमी पळयता जायते आमच्या क्रिस्तांव समर्थेंत जायतीं भुरगीं आपल्या आवय बापायचेर उपराटी आसात, ऑलरेडी उपराटी जाल्लीं आसात. कित्याक म्हळ्यार तांकां देवाचें उतर कळीत ना, मागणें म्हणलें कळीत ना, संवसारांत जियेतात. थोडे फावटी आवय बापायचे कांय प्रॉब्लेम म्हण दिसता. आवय बापूय पुरा भुरग्यांक जाय जाल्लें पुरा दितात, कितें दिवंक जाय जाल्लें तें मात्र दिनात. देवाचें उतार दिनात, देवाची जानवाय दिनात, देवाची काकूळ दिनात. तांकां मेळचें बरी करिनात. तांचे खातीर खंय म्हणी मागण्याक आपोवचे रितीक आपणाचे ल्हानपण आमणे आपोवन आयल्यार मात्र खंडी जावन खंय तीं भुरगीं बचाव जातलीं. ल्हान आसतना आमी घाल्लें बी व्हड जातना खंडीत जावन तें व्हड जातलें, किरलतलें, व्हड जातलें आनी फळ दिवंक शकतलें म्हज्या भावा आनी भयणी. देखून तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणून आमी जेजूचे पाटलावदार. देखून आमकां तुमी चिंता एके फावटी मिसांव करतल्यांक बारी बरें म्हणून रेड कार्पेट ना. रेड कार्पेटीच्या पयलें कांट्या कुंट्यांनी ताणें चलोवंक आसा, ताणें कस्ता ताणू मुखार वचोंक आसा. एका हंतक पावचे जाल्यार ताचे फाटल्यान ताणें काडलेले कश्ट, ताणें काडलेली वावठ, ताणें केल्लें तें मागणें कितलें आसा त्या मनशा कडेन तुमी विचारल्यार मात्र कळटा. बेश्टेन तरी कोणाक वचून देवाचें उतार परगट करूंक जायना. ताणें प्रिपेर जायचें जाल्यार ताचे खातीर ताणें सोंसलेले कश्ट कितले जायत. पावलून पळय ताच्या जिवितांत परिवर्तन जाता आसतना ताणें ताच्या उपरांत सतलेले कश्ट कितले जाती. ताणें सुवार्ता प्रसार करतना ताका मेळ्ळेले दोगदोनी कितले जायते. खंयच्याच आपोस्तालांक तितले कश्ट मेळोन दोगदोनी मेळोना. पावलून सोंसलेतले कश्ट पावलून केल्ले तितले मार आसा पळय खंयच्याय दुसऱ्या आपोस्तालांनी खावनात. मार्तीरपणाक सगळीं मार्तीरपण मरण पावलें. जुवांव एकलो सोनी जुवांवकी मार्तीरपण खंडीत दिलां तांणी, खंडीत सळसळ्या तेलांत ताका बुडोवन काडला जाल्यार तो मरोना. जायत्यान ताका प्रयत्न केले ताका जेशू मारूंक, पूण ताका जेशू मारूंक कोणाच्यानी जालें ना. कित्याक जेजून सांगलेली उतरां तुमच्या मतींत धाडा.
हांव येता म्हणून सर्व जिवंत आसा जें म्हणून म्हजी खुशी जाल्यार तुमकां कितें जालें म्हणलें समजुनी आमी काणगे या देखून ताका कितें देखून लास्टाक कितेंय करूंक जाल्ला म्हणटा पत्मोस द्विपाक ताका गडी पार केलो पत्मोस द्विपाक गडी पार केलो आनी थंय ताणें तें बरयलें उगडापणाचो ग्रंथ थंय ताणें बरयलो तो वांजेल थंय ताणें बरयल्लीं न्ही पत्रां एक एक वाचा मग ताका मेळ्ळें इतलें रिव्हिलेशन ताका मेळ्ळें इतलें उगडापण दुसरें कोणाक सांग मेळोना ताणेंय कस असल्यात आमी चिंता तो लास्ट म्हणसर प्राय जावन मरण पावला खंडीत प्राय जावन मरण पावलो पूण ताणें कसले कश्ट तितलेंच आसात मगाच्या भावानी भयणी आमकां पुरो संगती आमकां तरेपटी उगडापी जायनात पूण आमी पळोवन पळयचें व्हरोन पळोवचें हरी एकल्या शिसाचें जिवीत हरी एकल्या शिसांनी कसले आजूनी मगाच्या भावानी भयणी कितले मिशनरी कश्टोन आसात आज कितले मिशनरी भारत देशाच्या थंय थंय जैलांनी आसात कितले मिनिस्टर्स कितें म्हळ्यार देवाचें उतर प्रगट करतले मिनिस्टर्स तांकांय आजुनूय भानपास आसात अडखळी आसात आमच्या भारत राष्ट्रांत ओल्यो संगती घडते आसात मगाच्या भावानी भयणी देखून आमी प्रिपेर जायचे देखून लास्ट मसरी कोण पळय शेवट पर्यंत भावार्थ कोण तीर रावता तो मात्र बचाव जाता भावार्थान कोण तीर रावता अलिपुरा गडितां घडता आसतना संवसाराक कितें बरें घडता आसतना आमी पळय आजकाल मगाच्या भावानी भयणी आमी इल्लीशी नदर घालीची आमच्या जिवितांत आमी कालें करता गे मुखल्या दिसांनी तुमकां दोळ्यांक पुसलावने बरी जायत्यो संगती ह्या संवसारांत येतल्यो नव्यो नव्यो संगती येतल्यो त्यो पळोवन तुमी भारी संतोश पावतल्यात पूण त्याच संगतींनी तुमी बेतर जाते जाल्यार त्याच संगती तुमकां सिरकावन घालतल्यो देखून सत्र आयकरीचे आमकां तरेपटी मार्केटींत पळयलें पुरो जाय पडटा आमकां गरजेक नातलें पुरो हाडून घालता आमी आनी कितें म्हणटा खंयचें कितें गरजेचें आसा पळय कितें आमकां गरजेचें आसा तें पुरो सवाय जातलें आनी कितें मरजेचें आसा पळय तें पुरो आनीकी सवाय जातलें कित्याक म्हळ्यार तें चडलें तुमकां आण दिचें मरजेचें पुरा गरजेचें पुरा म्हारग जातालें पुरो संगती कारण जेवणां पुरा म्हारग जातली आनी तांची रेट पुरा बारी चडटली पूण आमकां मरजेचें आसा पळय ती बारी सवाय करतली कित्याक आमकां सिरकावन घालूंक पळया आमकां एके पटी पळय तरी कम्युनिकेशन नेट आमकां फ्री दितात मस्त मागीर तुमकां नेट ते सवय जाता ताचेंतलें बरें नेट दुसऱ्यान मागीर कितलें पेमेंट करनी तें नेट तुमी यूज करनात गे अवले पुरो संगती मुखल्या दिसांनी घडटात आनी घडूनच आसात आमी जागृत रावंक जाय आमी अलर्ट रावंक जाय मगाच्या भावानी भयणी खंयच्या पुरा सांगता आमचे कांचेवान पळय आजकाल पुरा जायत्यो संगती कितें पुरा करते आसात थोडी राष्ट्रां मेळोवन एकामेकाक तांणी घुटमूळ केल्ली आसा एकामेका रावून तांची मार्केटींग करूंक करचे खातीर तांची आमच्या भारत देशांत जायते फास्ट फुडाची ऑलरेडी जाल्यात आनी हांचे भितर तांणी मिटींग करून जालां आसतलें तांचें मिटींग करून कालें पुरा घालचें कितें पुरा करचें आनी त्यो पुरा फास्ट फुडाक आज लोक चड आनी चड डिपेंड जावन जियेते आसा देखून सत्र हल्या संगतींनी सत्र आयकरीच्या मगाच्या भावानी भयणी तांणी कितें बरें आसा मार्केटींग करूंक आनी काल्यांक रुची करतात म्हणून ताका पुरो आमी धांवल्यार एक दीस नाल्या एक दिसान तूं सिरकन पडटलो आनी तूं डेंजर आसा म्हणून जायत्या जाणांनी प्रवाद करून सांगला ह्या वर्सा देखून सत्र आयकरा मगाच्या भावानी भयणी आमच्या भुरग्यांक आमी सांबाळया आमच्या भुरग्यांक आमी राखया ह्या खोटेपणांत वायटांत आमची भुरगीं खंयच्या घेता आतां पासाक सांपडान अशें रावया मगाच्या भावानी भयणी देखून आमी समजून कान घेवया मुखार देवाचें उतर सांगया जॉन चॅप्टर 4 वर्स 36 सांगता लून तातो आतांच मजुरी घेता कोण पळय लूण एक देंवता कोण पुरा कामाक देंवता देवाच्या कामाक देंवता तो आतांत मजुरी घेता ताका मजुरी आतांत मेळटा मजुरी खंयचे सस्नीक जिवीत ताका मजुरी खंयचे ताचे पातकां भोगसणें मजुरी खंयचे तांची पिडाशा गूण करचें मजुरी खंयचे तांच्या जिवितांतले कश्ट हाळू करचे ह्यो पुरा मजुरी तेदाळत तांकां मेळटा देवाच्या कामाक तुमी देवून पळया देवाच्या कामाक तुमी मेथेर जाया मगाच्या भावानी भयणी आनी देवाचें काम करतल्यांक तुमी सपोर्ट दिया सांगात दिया तेदाळा तुमच्या जिवितांत जायती अजापांनी अद्भुतां घडटलीं लुंगता तो आतांत मजुरी घेता म्हणटा सांगता पवित्र पुस्तक आनी सस्नीक जिणयेक पीक रास करता सस्नेक जिणयेक पीक तो रास करता ससनाच्या जिणयेक तो पीक रास करता अशें ओंपी आनी लुंपी म्हण दोगी संतोष पावतात पळया कोणेंगी ओंपुल्लें पयलें आमच्या मंगळूर जावं आमच्या गोवा जावं दी भगवंतानी येवन पयलें आमकां एक कितें केल्लें ताणें बी ओंपुल्लें देवाच्या उतराचें बी ओंपुल्लें आतां आमी लुणी करते आसा आज इतलो क्रिस्तांव सडला जाल्यार आमच्या मंगळुरांत आमच्या गोंयांत आनी पुरा त्या भाग्यवंतांनी येवन जुजेवा जावं पुरो फ्रांसीस सावेर जावं पुरो हे पुरो आयिल्ल्या वरवीं आमकां सुवार्ता मेळ्ळी मगाच्या भावानी भयणी तांणी ओंपुल्लें आज आमी कितें पुरो लुंवता जाल्यार तांणी ओंपुल्लें तांणी बी ओंपुल्ल्या वरवीं मात्र आज आमी लुंवता
त्या बायला गांवांत येवन जाल्यार आमच्या भारत राष्ट्रांत येवन गोंयांत आमच्या मंगळुरांत तांचे भी ओंपुल्ल्यान मात्र देवाचें उतर ओंपुल्ल्यान मात्र आज आमकां लुवणी आसा आमी लुवते आसा देखून तोय संतोश पावता कोण ओंपुल्लो आतां आमी लुवता जाल्यार आमी संतोश पावता ओंपुल्लोय संतोश पावता दसरकींच्या राजांत कंदीत बापा सांगत आसा तोय संतोश पावता आज ताणें ओंपुल्ल्यान आज आमकां लुवणी मेळ्ळ्या आमी ओंपुल्ले न्ही तांणी ओंपुल्ले आतां आमी लुवते आसा आज बरेंपण जाता तांच्या ओंपी वरवीं ते जावन आसत ओंपी देवाचें उतर ओंपूंक आयिल्ले सांत तोमास जावंक पुरो भारत राष्ट्राक आयिल्लो आनी ताणें ओंपुल्ल्यान तें बी आज आमकां लुवंक मेळटा जायते आत्मे त्या ओंपणे वरवीं तांणी ओंपुले वरवीं आज जायते आत्मे बचाव जाती आसात आनी ते लुवणी आमी करते आसा आमी कांय व्हडलें कांय करूं नये संवसारांत आमी करचें आतां आनी कितें ओंपलां तें आमी लुवणी करता देखून लुवसोय संतोश पावता ओंपुल्लोय संतोश पावता आनी सासनीक जिविताक आमी पीक रास करून दवरता कशें संवसारांत आमी जियेत आसतना आतां एक कोविडा टायमार पळया की कोविडा टायमार पुरा खंयचे संगती आमकां नातिल्ल्यो पुरा लॉकडावन जाल्लें तेन्ना जायत्यो संगती आमकां मेळटना रास करून दवरताले घरांत इवन म्हज्या आश्रमान जाल्यार हांव आश्रम चलयता आसतना आमकां त्या 3 म्हयन्याक जाय जाली खाणावरवी पळय कोणें पयलें ताण दिली दास्तान करून दवरली आमी कांय सांगूं नातलें आमी कोणा कडेन उलोवं नातलें आमी कोणाय आमी खाणावरी कितें रास करून दवरूंक वचूं नातलें कोणगी एकल्यान दान ना सापळे जाय तितली 3 म्हयन्याक पावचे तितली खाणावरी पयलेंत जमा करून दवरली तशेंच आमी कशें आमकां गरजेचें आमी घरांत आनी जमा करून दवरता गे तशेंच सर्वेस्पर देवाच्या रासांत आमी भितर गेले जाल्यार थंय कितें आमकां जाय जें पळय पीक तें आतां संवसारांत आसतना आमी लुवण थंय दवरचें आमी लुवण मागीर थंय आमकां काले मेळटले थंय आमकां वचोंक मेळ्ळ्यार न्हय देखून आतां ह्या संवसारांत तूं आनी हांव जियेता आसतना हो लुवणेचो काळ मोगाच्या भाव आनी भयणी जायते आत्मे आसात ते आमी बचाव करूंक आसा तितू लुवणी आत्म्याक बचाव करचें ती लुवणी कोणींय हांगा ओपून गेल्या आतां देवाचें उतर तें वाडवळ जाता आसा पवित्र सभा वाडयती आसा जायती आमच्या सांगात आसात ह्या जाग धर्मीक आनी पुरा हें भूंय ओंपुल्ल्याक उदक वत्ती आसात आमी उदक वतलां आतां लुवणेचो टायम जावन आसा देखून लुवणेच्या टायम पळया ओमतना एकलोच पावता पूण तें लुवतना एक 10 जाण तरी जायचे एक ह्या 10 किलो बी तूं ओमताय जाल्यार एकलो तो ओंपूंक जाता ताका कांय व्हडले जण जायचे म्हूण ना पूण 10 किलो ओंपले बी व्हड जावन पीक जाता आसतना ते लुवंक 10 जाण जाय पडटा देखून आज कितें ओंपलां त्या दोगां तेगांनी ओंपलां जावंक पुरो सांत तोमास जावं दी सांत जुजेवास जावं दी या फ्रांसीस सावेर जावं दी आनी पुरो आमच्या करावळेंत ओंपून गेल्लें बी आज लुवंक आमकां कितल्या जाणांची गरज आसा पळय मोगाच्या भावानी भयणी आमकां आतां लुवणेक तयार जाल्लीं शेतां आमच्या मुखार आसता आसतना त्या लुवणेक आमी हात घालूंक आसा आमची कोयती पासून म्हळ्यार कोयतीकांचे 2 दारीची तालवार देवाचें उतर आमी हातीक घेवन तें लुवणेक तयार जावंक आसा आमी मोगाच्या भावानी भयणी देखून ती 2 दारीची तलवार हेब्रेवांक बरयलें पत्र सांगता 4 अध्याय 12व्या वाक्यान सांगता 2 दारीची तालवार ती काणी घेवन आमी लुवणेक देवंक आसा देवाचें उतर तें देवाचें उतर 2 दारीचे तालवारी बरी ते सोर संगती कातरूंक शकतात आसले तुज्या काळजाचे अथरेक ते पारकिता तुज्या हाडांचो बोन मेरो सयत तो विधूंक ताका सकत आसा म्हूण सांगता तर देवाचें उतर आमी कितल्या मापान बरोचें म्हूण तें पळोवन काण घेया देखून कितलें तुमी देवाचें उतर वाचतात आनी त्या प्रमाणे तुमी जिवंक प्रयत्न करतात तितले बळादीक एक तालवार ती कोयती तुज्या हातांत आसा लुवणेच्या वेळार देखून आमी तयार जायचे आमकां संवसारांत कितें घडटा आसा ताचे विशयीन गमार दिनाकात ताचे विशयीन कालें करता आज थंय बहीण कामणी जायत्या जाणांनी आतां प्रवाद करून सांगल्या थोड्यांनी दिल्लींत बहीण कामणी जाताली थंय हांगा बहीण कामणी जाताली हे पटी इंडिया टार्गेट आसा म्हणून जावंक पुरो खंडीज आसल्यार कांय प्रॉब्लेम ना कित्याक म्हळ्यार आमी देवाची देव आमकां राखतलो सांबाळटलो आमी त्या लुवणेक तयार जायचे लुवन मुखार आसा आमकां शेत पिकल्लें मुखार आसा तें तयार करूंक देवान म्हाका आनी तुका आपोवन दिला मोगाच्या भाव आनी भयणी लुकाचो वांजेल आज आमकां सांगता 15वा अध्याय 7वें वाक्य लूक चॅप्टर 15 वर्स 7 हांव तुमकां सांगता पाश्चातापाची गरज नातिल्ल्या नव्याण्णव नितीवंत प्रास पाश्चाताप बघून जिनी बदलतेल्या एक पत्क्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो पळया आज मोगाच्या भावानी हांव तुमकां सांगता म्हणटा पाश्चातापाची गरज नातिल्ल्या 99 नितीवंत पाश्चातापाची गरज नातल्या तांकां आमी सोडया पूण पाश्चाताप बघून देवा सै पाटी येवन कोण आशेता
तांचेर देवाची काकुळटांनी करपा मेळटा. हर एकल्याच्या जिवितांत मगाच्या भाव आनी भयणी पश्चातापाची गरज आसा. आनी असे जायते जण आसात, आमी एका मनशा कडेन उलयतना कळटा हो पश्चाताप पावोन देवा ते येवंक आसा गी या ना गी म्हणून आमी कळटा. आमी वचून ताचे कडेन उलयल्या शिवाय कशें कळचें आमकां. देखून आज आमकां क्लियर सांगता स्वामी जेजू क्रिस्ताचीं उतरां हांवें मगाच्या भाव आनी भयणी लुकाच्या वंजलांत 15व्या अध्यायांत 7वें वाक्य हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातिल्ल्या नवी नितीवंता प्रास पश्चाताप बगोवन जिनी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोश आसतलो, संतोश जातलो. एक आत्मा बचाव केल्यार सर्गी कितलो संतोश जातलो पळया. ह्या पातकाक मरोवन ह्या नवे जिविताक तो उठत जाल्यार ताच्या जिवितांत जावचे बदलावण पळोवन तो आत्मा बचाव जाल्लें पळोवन सर्गी देवदूत आंजबुडे सर कॉन्फेसर आनी दमदूत सगळे संतोशान उडी मारतले गे, संतोशान नाचतले गे, संतोशान देवाक महिमा दितले गे. एक आत्मा बचाव जालो गे म्हणून. तर अलें काम म्हज्या हातान आनी तुज्या हातान दिलां देवान. आमी कितें करता हाका व्हडलें तुमी व्हडल्या वचून व्हडलें प्रीच करचें म्हणना. 1 by 1 एकल्याक कावन्सिलींग करून एकामेका उलोवन एका मनशाक बचाव करयेत मगाच्या भाव आनी भयणी. ताणें 10 रेतीर करून बदलना जाल्यार एक कावन्सिलिंगान एक तुमी उलयल्ल्या वरी त्या मनशाक बचाव करूंक शकतात. पूण बचाव करूं जाल्यार काम करूंक घेच्या पयलें तुमी मागण्यांत रावूंक जाय, तुमी मागण्यांत आसूंक जाय, तुमी पथकातान मेकळें करूंक जाय. तुमचें जिवीत खोटेपणाची मत काण घेवन खोटेपणाचे अत्रेक काण घेवन ह्या आमच्या कुडीच्यो ओडण्यो काण घेवन ह्या संवसाराची बुलोवणी काण घेवन दोळ्यांची पुसलावणी काण घेवन ह्या लूण एक तयार करूंक जायना. हाचे तावन भायर आयल्यार मात्र आमी लूण एक तयार जाता. आनी ही लुवण आमच्या हातीन कोणाच्या हातीन तो देव दिता तें आमी करूंक जाय मगाच्या भाव आनी भयणी. देखून हर एकल्यांक बापाच्या काकुळटांनी कृपा दिवन आमकां तो बचाव करूंक आशेता. देवाच्या सदरेकाल तो आमकां राखोवंक आशेता, आमकां जैत दिवंक आशेता. ताका लुवणेक आमी तयार जायचे. देखून आमी ह्या वर्सा कुडीच्यो ओडण्यो दादोशी करूंक गेल्यार जावचें ना. हे संवसाराची बुलोवणी आमकां ओडटा, संवसाराची पुसलावणी आमकां ओडटा, दोळ्यांची पुसलावणी आमकां ओडटा. पूण हाका आमी वळख जावन असो मगाच्या भाव आनी भयणी. आमी नोकल्या दिसांनी असल्यो संगती घडतल्यो आमकां प्रत्येक जावन आमी मुखार पळयता. एक सादारण 15 वर्सां पयलेंत हाच्या विशयांत जायत्या जाणांनी प्रवाद करून सांगला मुखार कितें घडतलें. आतां आमकां पुरा आधार कार्ड जालें, पॅन कार्ड जालें, पुरा कार्डां पुरा जालीं आनी मुखार येतलें बिस्त म्हळ्यार ल्हानशें एक चिप्प आमच्या काती भितर घालून आमी खंय आसा म्हण. आतां पळय हांव एक मनजातीक पोस्टच्या एका संस्थाक गेल्लो एक 10 वर्सां पयलें आनी थंय मस्त मनजाती आसात. त्यो मनजाती केदाळ जल्मल्यो आनी कितलो टायम जाल्लो म्हणून तांणी कालें करचें. ते जल्मल्या उपरांत तांतूं एक ल्हानशें एक चिप्प तांच्या गुमटेच्या फाटल्यान त्या स्किना भितर घालतात आनी ते दळा तें मिशीन ओपन करतना हें पील खंय आसा, हे मनजात खंय आसा म्हणून तांकां सोदून काडूंक जाता. आनी मनशांक असलें करतात. आतां हे दोन मनजातीक मात करतले मुखल्या दिसांनी मनशांच्या जिवितांत असलें घडतलें. अले पुरा थोडी संगती हाडटल्यो. आतां थोड्या कडेन ह्या विशयांत मस्त चिंता करनासात एका देळा जारी करचें गे म्हणून. देखून ताच्या पयलें लोकांक कितें करतले, लोकांक बुलयतले, लोकांक बनायतले. लोक आमचे थंय पवित्र आत्मा आसल्यार मात्र मगाच्या भाव आनी भयण मुखल्या दिसांनी आमी मुखार जिवंक जातलें. ना जाल्यार बारीक कस्त पवित्र आत्म्यान आमकां उगडापें गरजेचें. खंयचें सारकें खंयचें वायट, खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणलें पवित्र आत्म्यान आमकां उगडापें गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार ह्यो पुरा संगती कित्याक पुरा घडटा. सैतान कली पुरा कामां करता ह्या संवसारांत. मनशाक ताच्या हातीन घेवंक, ताच्या बुलोवणेक कशें शिरकावन घालूंक, ताच्या कुडीच्या वडण्या मारिपा जावंक पुरो, ह्या संवसाराकडच्या गडितांद्वारी जावंक पुरो, संवसाराक जावंच्या संतोश आनी कितें आसा, खंयचे समस्या कितें उपजती आसात हाच्या विशयांत आमकां गमन हाडच्या खातीर, आमकां बुलोवच्या खातीर, आमच्या कुडीच्यो ओडण्यो जावंक पुरो, ह्या संवसाराची दादोसकाय जावंक पुरो, अशा आकांक्षा जावंक पुरो, दोळ्यांची पुसलावणी जावंक पुरो, हाच्या मारिफात आमकां एका रितीन कॅप्चर करूंक सैतान प्लॅन करता आसतना हाचे तावन सोडूंक एकलो मात्र पवित्र आत्मा मात्र एकलो साध्य मगाच्या भाव आनी भयणी. हाचे तावन आमकां भायर काडूंक पवित्र आत्मा मात्र जाता. पवित्र आत्मा आमचे ते आसल्यार मात्र आमकां ह्या खोटेपणांतल्यान बचाव करतलो, आमकां गायड करतलो. खंयचें बरें खंयच्या वाटेन वचचें, खंयच्या वाटेन वचून हर एक संगती सांपावलोचें जिवीत तुमी वाचून पळया, दमदचे कृत्यां वचूंक पळया. खंय पवित्र आत्मा सांगता खंय थंय वचनाका म्हळ्यार ते वचनांत. पवित्र आत्मा हर एक गायड करतालो. पयलेची पवित्र सभा फस्ट चर्च आमची फस्ट होली चर्च तेन्ना हर एक त्या आपोस्तालांक गायड करतालो. पवित्र आत्मा गायड करतालो खंय वचचें खंय वचों नजो. आज आमकां कित्याक आमी पवित्र आत्मा खंय कोणच्यान घाला आमच्या जिवितांत.
आमकां मेळ्ळा तो पूण ताका जाय तितलें खाण आमी दिवना. कानकाले पवित्र आत्म्याचे कानकाले देवाचें उतार, पवित्र आत्म्याचें देवाचें उतार कितले वाचताय तितले सत्यवन जाता पवित्र आत्मा तुजे भितर. कितलें तुजो सक्रामेंत काण घेताय, कितलें बरो एवकरिस्ताक भेट करताय, कितलें बरो मिसाचें बलिदान भेटयताय, कितें जेजूक तूं स्विकार करताय, तें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें कान. आज आमी दिता गी पळया आमकां पुरसत आसा गी, मागड्यान बसूंक पुरसत आसा गी. तर आमी खंय गे आमी वायट करते आसांव, देवाचे विरोध बेती आसांव मगाच्या भावा आनी भयणी. समजून कान घेया मगाच्या भावा भयणी. आमी वाचतांव आमी जुवोसो वांजेल 4 अध्याय तेंत 30 आनी 4 वाक्यां प्रत्येक एक फावटी आमच्या मती काडया. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 34. पूण जेजून तांकां सांगलें, जेजून तांकां म्हणलें, म्हाका धाडलेल्याची खुशी जारी करून, म्हाका धाडलेल्याची खुशी जारी करूंक, म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें, म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें. तेंच म्हजें कानानी जेवण. आज आमचें कानानी जेवण कितें? आज ती आशा ते अत्रेक म्हजें तें आनी तुजें तें आसात गी. आसा नाजाल्यार घाला, नाजाल्यार वन्नी घाला, आसताना तरी घाला ते अत्रेक. जेजू म्हणटा पूण जेजून तांकां सांगलें पळया, म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूं. म्हाका ह्या संवसारांत धाडला, तुका ह्या संवसारांत धाडला, त्या आवय बापायच्या मुखांतर ह्या संवसाराक धाडला जाल्यार म्हजी आनी तुजी खुशी करूंक न्ही, देवाची खुशी करूंक. जेजूक ह्या संवसारांत धाडलेलो देवाची खुशी करूंक आनी तांणी खुशी सगळी ती जारी केली, देवाची खुशी. आज आमी करता गे, आज आमची ती खुशी आमी करता. खंय गे आमी सुकोन पडल्या मगाच्या भावा आनी भयणी. आज खंय गे फाटी आमच्या जिविताक, आमच्या ट्रॅकाक फाटी येया. आनी जेजू म्हणटा म्हाका धाडलेल्याची खुशी जारी करूं, म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचेंत तेंच म्हजें कान आनी जेवण. म्हाका दिल्लें काम हांवें संपोवंक जाय. ह्या संवसारान म्हाका धाडला जाल्यार, संवसारान तुका धाडला जाल्यार देवाचें काम कितें करूंक आसा तें संपूर्ण करीचें, तुवें कंप्लीट करीचें. देवाच्या मिसावान तुवें मेथर जायचें, देवाच्या जिवितांत तुवें मुखार सरीचें. हर एक संगती देवान सांगलेल्यो त्यो सारक्यो म्हणून तुवें मानून घे आनी देवाक सोड तुजें जिवीत जमया. म्हाका तो उपयोग कर. तुका तो देव जाय जाल्यार बरी उपयोग करतलो. तुका जाय जाल्यार बरी न्ही, देवाक जाय जाल्यार बरी. जेजून आपणाक जेजू बापा काल करून सोडलें, काल जालो तो. आनी देव कितें आशिल्लो, देवान कितें सांगिल्लें, कितें प्रवाद्या मारिपात, इजाया मारिपात, बारुका मारिपात, आनी कोणा मारिपात सांगलेलीं सगळीं उतरां जारी जालीं. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा प्रवाद्यान सांगलेलें जेजून जारी केलें, हर एक संगती जारी केल्यो. कित्याक बापान कितें प्रवाद्या मारिपात जेजू येवच्या पयलें उगडापें केल्लें. दावीद राय सांगता हाचे विशयांत, किर्तनांत आमकां वाचूंक मेळटा. तें सगळें जेजून जारी केलें ह्या संवसारांत. दावीद राय सांगता ताची पाट नांगरान कोसली. नांगरान कोसतना कशें जाता, तुमी गाद्यान कोसून पळयलें जाल्यार कळटा. तुमकां कळीत आसा की आमी नेना, पूण जाल्यार ती पाट कोसतना पळय, नांगर पडटना तीन फाळ्यो पडटात. मदें एक व्हडलो एक खणी म्हणल्यार बरी जाता, व्हडली एक थोड म्हणल्यार बरी जाता. आनी सरेस्वर देवाचें उतर सांगता दावीद रायाच्या आतां किर्तनांनी, ताची पाट नांगरान कोसली आनी मनशा कुळाच्या पाताक ताचे भितर घालन ताची पाट धंकली म्हणून. तर मग अशा भावा आनी भयणी, ही सगळी ताची खुशी कितें आशिल्ली, ताचें देवान दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. देखून आमचें खाण आनी जेवण हेंच जायचें पयलें. मस्त पटी आमी चिंताव, आमकां हर एक संगती करूंक जाय. एक फावटी आमकां देवाचें उतर मेळटा आसतना थंय आमकां माथेवाच्या वांजेलान 4 अध्यायांत 4 वाक्यांत जेजू क्लियर सांगता, सैतानाक एक जाप दिता, मनीस उंड्यान मात्र जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान तो जियेता. देखून आमी काली खाना जेवणान मात्र जियोवचें न्ही, खाना जेवणान कुडीक जियेता हांव जावंक पुरो, पूण आत्मीक कानान जियेचें जाल्यार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलें तें उतर आमच्या जिवितांत कान घेवन तें आमच्या जिवितांत जारी जावचें खातीर मागल्यार खंडीत जावन आमी खाली उंड्यान मात्र जियेना, बगार देवाच्या उतरान आमी जियेता. देखून देवाचें उतर आमच्या जिवितांत प्रामुख्यता ह्या वर्सा आमी गमन दिया मगाच्या भावा आनी भयणी. देखून आमी पळयता उगडापणाचो ग्रंथ 11 अध्याय 18वें वाक्य. हांवें तुमकां सांगलें थोड्यो संगती मुखार घडत्यो आशिल्ल्यो आमच्या स्किन्ना कितें हांवें सांगलें मनजातींक कशें तांकां वळखुच्या खातीर खंयच्या दिसा खंयच्या डेटीर तातूंत पुरा त्या चिप्पान पुरा ॲड करून तें चिप्प ताचे भितर घाल्यार तुवें कंप्युटरार ते चिप्पाचे नंबर मारल्यार तें मनजात खंय आसा म्हणून तुका क्लिक करून दाखयता. आनी हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलें 10 वर्सां पयलें. हांव आनी एक याजक आमी सांगता मेळून त्या हाका गेल्ल्या पळयल्या कशें पुरा मुखार पुरो चिप घालतले म्हणून मनजाती घालचें पळयलें.
आनी तेंच मनशाक देखून हांगा उगडापान असो ग्रंथ आमकां क्लियर सांगता जो केल्ल्या उगडापान थंय 11वा अध्याय 18वें वाक्य अशें सांगता रिव्हलेशन चॅप्टर 11:18 जनांगा रागान पेटली जनांगा पुरा रागान पेटली तितल्यार तुज्या क्रोधाचो दीस उदेलो तुज्या क्रोधसो देवाचो क्रोधसो दीस उदेल्लो आणि मेल्ल्यांची झडती करची वेळ घडी आयली आनी मेल्ल्यांची झडती करची वेळ घडी आयली तुजी सेवा करतल्या भक्तांनी कोण पळय देवाची सेवा करताल्या त्या भक्तांनी आणि तुका भियेतल्या सर्वांनी आनी सर्वेस्पर देवाक कोण भियोन चलतात त्या भियेतल्या सर्वांनी तुज्या तुज्या हातांतलो प्रतिफळ जोडचो प्रतिफळ लागीं जोडचो आयलो. वेळ लागीं आयलो संसाराचो विबाड करतल्यांक संसाराचो विबाड करतल्यांक पाडाव करचो पाडाव वेळ करचो वेळी लागीं आयलो संसाराचो विबाड करतल्यांक पाडाव करचो वेळी आयलो संसाराचो विबाड पापसाहेब बेनेडिक्ट 16व्यान 7 महापातकां आसलीं त्या 8व्या महापाताक एंत जावन आसा संसाराचो विबाड करतल्यांनी पाडाव करचो वेळी लागीं आयलो संसाराचो विबाड करतल्यांनी प्रकृतीचे नाश करतल्यांक संसाराचो विबाड म्हळ्यार प्रकृतीचे नाश करतल्यांक तांकांय पाडाव करचो वेळी लागीं पावलो मगाच्या भाव आनी भयणी ह्या समी पळया जनांगा रागान पेटली तितल्यार तुज्या क्रोधसो दीस उदेलो आनी मेल्ल्यांची झडती करची वेळ घडी आयली तुजी सेवा करतल्या भक्तांनी तुजी सेवा करताले देखून आमी देवाची सेवा करूंक वचचें कितें तुमी जावं पुरो तुमच्या पिरगेच्या वाड्यांत या तुमच्या कुटुंबांत कितें सेवा करता समाजान ती देवाची सेवा मगाच्या भावानी भयणी देखून थंय दुरसाण आसूं नजो एकामेका हें आनकून जिवचें न्हय थंय शाबितान बऱ्यांक सगळ्यांनी मगान जिवच्या खातीर वचचें कित्याक म्हळ्यार ती समयाची सेवा करची तुवें देवाची सेवा करची तुवें मनशाची सेवा न्हय ती देवाची सेवा आनी पळया देवाची सेवा करतल्यांनी भक्तांनी आनी तुका भियोन सरतल्या सर्वांनी तुज्या हातांतलो प्रतिफळ जोडचो वेळ आयला प्रतिफळ देवान आमकां इनाम दिवंक आसा सांपावल क्लियर सांगता म्हजें झूज हांव बरें कर जोतलां म्हजी दांव हांव बरी करून जाल्ला आनी देवान तयार केल्लो मुकूट जोडूंक हांव तयार आसा देवान जोडिल्लो जोडून दवरलो देवान म्हाका आनी तुका रेडी करून दवरलेलो तो मुकूट जोडूंक हांव तयार आसा म्हणटा तर म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत बरीं कामां करता जाल्यार समाजांत बरीं कामां करता जाल्यार कुटुंबांत आमी बरीं कामां करता जाल्यार तिरगच्छेंत वाड्यांत बरीं कामां करता जाल्यार आमकां एक देवान आमी केल्ल्या वावरा देगीत तो मुकूट तयार आसा वावरा देगीत कसलो वावर केला आमी तसलो मुकूट आमकां तयार आसा देखून तो काण घेवंक आमी रेडी जावया म्हणटा संसार विबाड करतात पळय प्रकृती विबाड करतात तांचोय नाश करतो तांचोय विबाड करचो वेळ लागीं पावला कित्याक संसार सगळो नाशाच्या वाटेन आसा सगळो संसार वायटाक आसा पातकान बरोवन आसा आनी सर्व देवाचे कामाक विरोधी आसात आजकाल सगळ्या संवसारांत देखून हो संवसार पाडाव करचो वेळ लागीं पावला मगाच्या भाव आनी भयणी जर आमी वाचता जाल्यार पळया त्यात प्रत्येक जावन वय त्यात उगडापणाच्या ग्रंथांत आमी वाचता जाल्यार 13व्या अध्यायांत 18वें वाक्य अशें सांगता उगडापणाचो ग्रंथ 13वा अध्याय 18वें वाक्य एक वाक्य तुमी वाचता जाल्यार थंय तुमी वाचून 11 ते 18 वाक्य वाचून पळया हांव एका वाक्याचेर मात्र गमन दिता चड हांगा 18वें वाक्य हांगा प्रत्येक जाणवयाची गरज आसा हांगा प्रत्येक जाणवयाची गरज आसा ते पळय चिप्प घालतात आनी कालें करतात आतां पुरा जायते हांवें सादारण ह्यो पुरा डॉक्युमेंट्स 15 वर्सां पयले वाचल्यात देखून क्लियर सांगता पळया जाणवायची गरज आसा इल्ली बुद्धिवंतकाय आसलोलो बुद्धिवंतकाय आसलोलो ते मनजातीच्या अंक्याचो अर्थ करूंक शकता मनजातीच्या अंक्याचो अर्थ करूंक सांगता कित्याक तो अंक तो अंक एक मनशाक लक्ती जाल्लो आणि त्या मनशाचो अंक 666 म्हणून एक बेस्ट ते आमच्या कुडीन घालतले आनी आमकां मागीर खंयच्याय डॉक्युमेंट्साची आमकां गरज पडची ना खंयच्याय डॉक्युमेंट्साची गरज पडची ना कित्याक तुका ते चिप्पाक कितें म्हळ्यार ते आतां कशें म्हळ्यार तुमी मार्केटीक गेल्यार तुमी प्रायस काले म्हणून कंप्युटर मारीचें म्हणना ते प्रायसाची लिस्ट आसा ती धरल्या बरा ते राप्पा तेचें प्रायस तशें येता तशें तूं तुज्या कुडीन ती चिप घालता आसतना तुका खंय आसा म्हणून तांकां सोदून काडूंक जाता खंय आसाय तूं खंय जी येताय खंय आसाय सगळें सोदून काडूंक जाता इतली टॅक्नोलॉजी आयल्या पूण आमी एक एक पाटी काले हांवें गुत्तूनातले बरीत आमी करता
देखून आमच्या जिवितांत सत्राय काणग्याच्या मगाच्या भावानी बहिणी हे पुरा आचेतान बचाव करूंक आमकां पवित्रात्मा एकलो मात्र सकता. पवित्रात्मा एकलो मात्र सकता. देखून आमी जाणवाय जोडून काणगे आमी किर्तनाचो ग्रंथ सांगता 120 अध्याय. किर्तनाचो ग्रंथ 120 अध्यायांत 6वें वाक्य आमी वाचून पळोवया. थंय आमकां देवाचें उतर अशें सांगता. किर्तन 121 वर्स 6. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना. सुम्या सांगता आसताय जाल्यार तूं सुम्या सांगता रावताय जाल्यार हें पुरा खंयचेंत तुका बाद करचें ना. हें पुरा कित्याक सांगता म्हळ्यार कोण देवा सांगता नांत तांकां असलें घडटलें देखून जाल्यार घडच्या पयलें तो तुमी देवा सर्जीन हे या म्हणून जागृत करता. सुमी जागृत करता आनी मुखार सांगता पळया. आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सरेस्पर तुका राखतलो. सगळ्या वायटांतलो सरेस्पर देव तुका राखतलो. तो तुजो जीव आनी राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सरेस्पर तुका राखतलो आनी तो तुजो जीव राखतलो. सगळ्या वायटांतलो एकट्यापणांतलो ही पुरा कितें संवसारांत हे पुरा मुखार घडीत आसात कितें पुरा वायट ताचें तावन देव तुमकां राखतलो. शाबीतायेन राखतलो म्हणटा सरेस्पर देव. दाविदाच्या किर्तनांत आसा हें पयल्यांत सांगलां आमकां. देखून आमी जाणा जावया मोगाच्या भावा आनी भयणी देवाचो सांगात आमी सोडया. ह्या वर्सा देवाच्या सांगात आमी जिवंक प्रयत्न करया. दुसरें खंयचें सोडया आमी नाका. ह्यो संवसार तात्कालीक संतोश तात्कालीक मजा तात्कालीक हें पुरा सगळ्याचे थावन भायर या मोगाच्या भावा आनी भयणी. तुमकां खंडीत जावन ही एक देवाचें उतर आमकां जागोवन दिता. सेकंड तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 7 सांगता. तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र 1 अध्याय 7वें वाक्य. सेकंड तिमोथी 1 चॅप्टर वर्स 7. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. देखून पुरा जाणां सोन कितें करता कोण आतां थोडी भियेलां मस्त भियेतात मस्त आनी काल करता थोड्यांचे म्हळ्यार थोडी यूट्यूब चॅनल पळयतात कोणाचे पुरा. एक्चुअली पयस सभा आमकां जालें पुरा संगती सांगना कित्याक म्हळ्यार आमकां तें पुरा गरजी ना. आतां पोर कोणी सांगताले पुरा गुडियो म्हाका धाडटाले 3 दिसांनी काळोख पडटा 3 दिसांनी वाती पेटया म्हणून. खंय वाती पेटोवचे खंय हें घडूं ना कांय जावना. तितलें इजी ना तें पुरा जावचें. ते आतांत करता फाल्यां करता म्हणना कोणी काले तांचे कितें यूट्यूब चॅनल बरें करून जावच्या खातीर जायते सबस्क्रायबर जावच्या खातीर तें पुरा नाका जाल्लें पुरा घालून पब्लिसिटी करतात आनी आमची थोडी मनशां पळयतात आनी ती भिवखरी कांय ना. तुका आतां एक नासाच्या वाटेर आसल्या मनशाक एक घरांत वात पेटयले बरें कशें बचाव जावचें जाता गे. तुजें जिवीत सोम्या कडेन नासल्यार मात्र न्हय बचाव जाय. खंयची वात तुका बचाव करिना. वात काले तुका काळो कांदो उजवाड दिवंक मात्र दुसरें कालें करूं शकता. वात कालें करूं शकता. तुज्या जिवितांत काळोख आसलो धांवडावंक ती वात सकना. तुज्या घरांत आसलो काळोख मात्र धांवडावंक ती वात सकता. जिविताचो काळोख वात धांवडायना. जिविताचो काळोख धांवडायचे जाल्यार पवित्रात्मा. जिवितांत असलो काळोख धांवडायचे जाल्यार जेजू क्रिस्त. जिवितांत असलो काळोख जाल्यार आमचो देव बाप मात्र सकतात. दुसऱ्या कोणाच्यानी तो काळोख धांवडावंक जायना. सोम्यान आमच्या जिवितांत हजर जाताना सोमी आमच्या जिवितांत येताना सोमी आमच्या काळजांत येताना सोमी आमच्या मतींत येताना आमच्या त्या जिवितांत असलो काळोख धांवडायता तेदला मात्र. देखून आमी समजून काणग्या जायत्यो संगती आमच्या जिवितांत आमकां घडता आसतना पळया थंय आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. सोम्यान कोलो आत्मो दिला. बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. भियासो आत्मो दिवना. जायते जाण आमी भियेता तें घडतलें हें घडतलें तांकां देवाचेर विश्वास ना भावार्थ ना देवाच्या विशयान कळीत ना देखून ती भियेतात. कोण देवा थंय आसात देवा थंय जियेतात पवित्र पुस्तक वाचतात आमचे कितें आमकां भावार्थ दिला ताचेर थीर रावतात जाल्यार ती मनशां भियेनात. ती खंयची मरणाक भियेनात. काल्याक भिवचें. मोरूंक एक दीस एकल्यांक आसा न्ही म्हाकाय आसा तुमकांय आसा. कोणीय ससनाक जिवंक ह्या संवसारांत आमी येवना. आमकां म्हणलें एक आमी जल्मोवच्या आदींच आमच्या हांव इतल्यांत म्हणून देवाक कळीत आसा आनी त्या वेळार आमी वचोंकूच जाय. कोणाच्यान कितें करूंक जायना. कोणाय कितें करूंक जायना. देखून आमकां कितले अवकाश जाता हें घडटा कोण अशें घडटा जा तुजें केदाळ हांव काकेर जाता त्या दाळा तूं खंडीत जावन ह्या संवसारांतलो वेताय त्या दाळा तुका संवसार अंत जाता. तेदो म्हणसर कांय जायना. भियेनाकात. कांय जायना. संवसार अंत जावचो तितलें इजी ना. देवाचें उतर आजुनी कंप्लीट तरान जारी जावंक ना. आनीक जारी जावंक आसा मस्त संगते. उगडा मनसो ग्रंथ तुमी वाचल्यार कळटा तांदो कितलीं पुरा करगाय येवची आसात कितें पुरा येवंक आसा तें पुरा जाल्या शिवाय संवसार अंत जायना. देखून कोणाचे काले युट्यूबर नाका जाल्यार व्हिडियो पळोवन तुमचो भावार्थ ओगडाय नाकात.
तुमी भियेनाकात कित्याक देवान म्हाका आनी तुका भियोसो आत्मो दिवना म्हाका आनी तुका देवान बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला बळवंत पावरफूल आत्मो दिला बळवंत आनी मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला ह्यो आत्मो काणी घेवन आमी जियेल्यार मात्र आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत आमी जैत जडटले मोगाच्या भावा आनी भयणी देवाची काकुलतांनी कृपा आमकां इतल्यात मागून आमी निमाणे एक उतार वाचून पळोवया जो वांजेल 4 अध्यायांत 30 आनी 4 तावन 30 आनी 8 वाक्या म्हणसर वाचून पळोवया आमच्या जिवितांत पळया हे एक लास्टाक वाचून पळोवया आनी हे देवाचे उतार इतल्यार आमी एंड करया जॉन चॅप्टर 4 वर्स 34 to 38 पूण जेजून तांकां सांगलें म्हाका धाडलेल्याची कुशी जारी करूंक म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें काम तें संपूर्ण करूंक तेंच म्हजें कान आनी जेवण आनी 4 म्हयने उपरांत लुवोण म्हूण तुमीच म्हणटात न्ही हांव तुमकां सांगता तुमचे दोळे उबारून पळया पिकोवन धवी जावन लुवणेक तयार जाल्लीं शेतां पळया लुवता तो अतंत मजुरी घेता आनी सासणीक जिणेक पीक रास करता अशें ओंपी आनी लुवणी पळया मुखार बसया आमी ओंपी आनी लुवणी म्हूण दोगी संतोश पावतात ओंपूंक एकलो लुवोंक आनी एकलो ओंपूंक एकलो लुवोंक आनी एकलो ही सांगणी करी लुवोंक एकलो ओंपूंक एकलो लुवोंक एकलो ही सांगणी करी तुमी गळोवंक ना त्या शेतांत तुमी येदोळ गळोवंक ना त्या शेतांत तुमकां हांवें धाडल्यात तुमकां हांवें लुवोंक तुमकां हांवें धाडल्यात पळया तुमी गळोवंक ना त्या शेतांत म्हळ्यार तुमी कोसूंक ना तुमी कांय करूंक ना उदक सोडूं ना पूण कोणेंय एक बी ओंपलां आनी त्या शेतांत लुवोंक तुमकां सर्वेस्पर देव धाडटा म्हणटा गळुल्ले दुसरेच आनी तांचे वावटीचो फळ तुमी बघतात आनी तांच्या वावटीचो फळ आज आमी बघतो म्हज्या भावान तांणी केल्ली वावटू तांणी केल्ले कामां तांणी केल्ले कश्ट तांणी भोगलेले ते कश्ट सगळे असो प्रतिफळ आज आमी बघता ह्या संवसारांत आज आमच्या जिवितांत आमी बघता म्हज्या भावा आनी भयणी हे आमच्या जिवितांत आज उडास दवरया देवाची काकुलतांनी कृपा विशेश तरान ह्या वर्सा आमी मागया देखून देवाच्या सांगाता जिवंक आमी मुखार सरया फुडें सरया कितेंत वायट कितें घडटा संवसारांत कितें घडटा ताका आमी गमान दिवचें नाका हांव आज खंय आसा म्हजें जिवीत कशें आसा म्हजें कुटुंब कशें आसा ताचे विशयांत आमी चड गमान दिवया तें सारकें करूंक आमी प्रयत्न करया देखून संवसारांत कितें घडटा कालें घडटा हें घडटा तें आमकां गरजेचें न्हय तें घडोवंकूच जाय घडतलेंत सुमीचें उतार जारी जावंकूच आसा ह्या संवसारांत देखून तुमी भियेनाकात म्हूण सांगता हांवें तुमकां पवित्र आत्मा दिल्लो भियासो आत्मो न्हय बगार बळवंत मोगाळ आनी स्वानंत्रीत करतो आत्मा दिला त्या आत्म्या वरवीं आमी जियेता त्या आत्म्या वरवीं आमी चलया त्या आत्म्या वरवीं ह्या संवसाराचेर जैत चडया ह्या कठेपणाचेर जैत जोडून सुमया सांगता एक बळवंत तरान बरी जिणी जिवंक जाय कृपा आदार सुमया कडेन आज आमी मागया